गुंडेलवाडो वेळूस सत्तरीच्या सरकारी मुळावे शाळेची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान ताच्या दुरुस्तेचे काम हातान घेतला। शाळेच्या वंटीक वेऱ्यो गेल्यात, मात फकत छप्पराची दुरुस्ती जातली, ताका लागून पालकांनी नाराजी उक्तायल्या। छप्पराची दुरुस्ती करून कितें फायदो? वंटी कोसळून अनर्थ घडले जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो? असो प्रश्न करीत फकत छप्पराची दुरुस्ती करिनासतना पुराय शाळाच नवीन बांदची अशी मागणी पालकांनी केल्या। ही गुंडेलवाडो वेळूस सत्तरीची सरकारी मुळावी शाळा। शाळेची अवतिकाय जाल्ल्यान सध्या ताच्या छप्पराचे दुरुस्तीचे काम हातान घेतला। ताका लागून शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग वाळपयच्या श्री हनुमान विद्यालयात स्थलांतरित केल्या। शाळेची इमारत खूप पोरणी जाल्ल्यान वंटीक वेऱ्यो गेल्यात, ताका लागून फकत छप्पर दुरुस्त करून कितें फायदो? फाल्यां सकाळी वंटीक कोसळून कितें अनर्थ घडले जाल्यार ताची जापसालदारकी कोण घेतलो म्हूण पालकांनी प्रश्न केला। तशेंच सरकारान फकत छप्पराची दुरुस्त करचे पयलीं पुराय शाळा मोडून ती नवी बांदची अशी मागणी पालकांनी केल्या। रिपेरिंग करपा खातीर आमी 4 वर्सां पयलीं हें केल्लें, बरोवन दिल्लें, तेन्ना आतां ही रिपेरिंग येयल्ली आसा, पूण येयल्ली आहा कशी फक्त वयले तितके आनी सकयले भिंती सगळ्यो पाड जाल्लेल्यो आसा। तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की आमकां कॉम्प्लेट शाळा आमकां दुसरी बांदून दिवपाची। कित्याक सांगू, कित्याक भुरग्यांक हेवटे तेवटे उलोवपाक त्रास जाता, जागो मेळना शिक्षणा खातीर, परत ते भितरलें सामान काडपाक हें करपाक कोण मनीस मेळना, दवरपाक मेळना। तेन्ना ही सरकारान मातशें तें फुडें सरून तशें आमचो कौन्सिलर रामदास हेणीच आमकां हे पास करून हाडलेलें आसा, तशीच ही फुडली पास करून तेणीच हाडपाची, ती नवें बांदून दिवपाचें आमकां, आनी तशें रूम मातशें वाडोवन दिवपाचें, कित्याक भुरगीं आमच्या इस्कॉलान हांगा जास्ती आहा। आतां सद्या भुरग्यांक खंय व्हेला? हनुमान इस्कॉलान शिफ्ट केल्ली आहा, ती बी 2-8 दीस लागले आमकां ते रूम भोगपा खातीर। तेज्या उपरांत हें जाल्लें नाहा आनी शाळा आमची ओपन करून दवरलेली आहा आनी भुरगीं आतां हनुमान इस्कॉलान शिकता। सारकें जावपाचें, रिपेरींग जावपाचें ना, नवीनच जाय आमकां शाळा। आमच्या भुरग्यांक मराठी इस्कॉल जाय तर भुरगीं खूब येता अशें म्हणून आमकां उत्सव सारको साजरो करपाचो दीस आसा आमी सगळे पेरेंट्स सारको हे करता आमचो उत्सव साजरो। तेका लागून आमचें मातशें हें करपाचें, आमकां वाडोवन दिवपाची शाळा, नवीन बांदून दिवपाची। आता पावसान तुमची शाळा गळटाली पळय तेन्ना तुमी ह्या शाळेन भुरग्यांक दवरलेले? आमी ह्या शाळेंत दवरलेले, आमकां मागीर बरी दिसा न्हू धाडपाक बी, एक वाटेन वारो येता, पावस सगळे भितूर गळटले, आमी शाळाक केन्ना कोसोवन पडेल ते बी सांगूंक जायना न्हू, आमकां एक वाटेन धाडपाक बी भंय दिसता, खरें नाच गरजे म्हटल्यार धाडपाचें पडलें न्हू। आतां शाळा रिपेरींग येयल्या तेन्ना म्हणजे बरें दिसता की कितें, म्हणजे कशें जाता? आता बरें दिसता, खरें मातशें नवीन शाळा अशी जावपाची। म्हणजे आतां फक्त वयलच रिपेरींग करता म्हटल्यार तेंच्यांनी? नवीन रिपेरींग करून काय फायदो? भिंती सगळे किऱ्याच पडले न्हू, तो नवीन जावपा जाय, नवीन बांदून दिले तर आमकां बरें आसा, गांवच्या सगळ्यांनी करून दिवपाचें बांदून। गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत।